नमस्ते. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीच्या प्रतिबिंब कार्यक्रमाचं तुमकां सगळ्यांकय आदरपूर्वक स्वागत आणि तुमकां सगळ्यांकय माझ्या मोगाचे नमस्कार. तुम्ही आत्ताच या प्रतिबिंब कार्यक्रमांत शिशु प्रतिबिंब म्हणवेचे एक कार्यक्रम बघून असोंक पुरो. तेंतू आम्ही काय बघतलो असो म्हटल्यार सान धाकटी 1 वर्ष 2 वर्ष 1 2 3 वर्षाचे गॅपांत एक नॅशनल लेवलांत इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डांत तिने त्यांचे छापू मोडिसले आसा. म्हटल्यार त्यांचे बोलूंचे वाक्चातुर्य आसूं दे अथवा त्यांचे ज्ञापक शक्ती आसूं दे तेंतूत तिने एक फेमस होनो एक राष्ट्रमट्टांत एक पुढे आयलिसत. जाल्यार सगळी धाकटी आसत आसनत ना. युजली कसं म्हटल्यार एक धाकटी जल्मनो 1 वर्षांनी साधारण बोलूंक सुरू करतात. जाल्यार केलव धाकटी अणको लेट करून बोलूंक सुरू करतात. तंदर ना जाल्यार 1 2 3 वर्ष परांत बोलूंची धाकटी आसत. म्हटल्यार बोलवे सुरू करचेंत एक सಣ್ಣ एक ತೊಂದರೆ त्यांचं. आता बोलूंक सुरू केलें म्हण जाल्यार एक 7-8 वर्ष वतना एक उच्चार करवेचेंत एक तप्पू करवेचे. एक रा होऊन दे ला होऊन दे एक उच्चार करतना तिने सಣ್ಣ पुट्ट तप्पू करूंचे आसता. तेंतो एक आमकां गोतना त्या पुरो समा करियेत तेका एक ट्रीटमेंट आसा म्हूण सांगूचे आमकां मस्त जनांक गोतना. जाल्यार ती धाकटी ते तप्पू बोलून आता जनांनी आता समाजाच्यांनी उरल्या धाकट्यांनी एक तमाश करूचे होऊन दे नाहीतर तसले पुरो ती बघतना तीच मना भितर ती धाकटी मस्त बेजार करून घेतात. आता बोलूंक सुरू केलेन उच्चार सुरू समाधाले म्हण जाल्यार एक प्रौढावस्थेस येताना एक 15 वर्ष एक 13-15 वर्ष होताना त्यांचे एक आम्ही सोरू पडवेचो म्हणतो. एक वॉइस त्यांचे सोरू चेंज होवेचे एक टाइम असतो. तद्नाय ಕೆಲವು धाकट्यांचं एक चेडवांचं वॉइस दप्प होवेचो जिलामिके बोलवेचे नाहीतर आता एक जील असतात त्यांच्या वॉइस पुरवून एक चेडवामिके बोलवेचे. तसले पुरो एक सಣ್ಣ पुट्ट ತೊಂದರೆ असतात. जनांस त्या बघताना एक कॉमेडी दिसता ಕೆಲವು जन तमाश करतात. त्या जाल्यार आमकां कसले प्रॉब्लेम म्हटल्यार तसले पुरो एक ತೊಂದರೆस आमास एक ट्रीटमेंट आसा त्यास एक परिहार आसा करियेत म्हणवेचे मस्त जनांक आमकां गोतना. त्यासाठी आज मी तुमच्या वांगडा तुमचे समोर श्रीमती निर्मला प्रभू म्हणवेच्या एक आमचे सोयरे होऊन आम्ही आज आपण हाडलेच आहे. श्रीमती निर्मला प्रभू ती एक ऑडिओलॉजिस्ट आणि स्पीच लँग्वेज थेरपिस्ट पॅथॉलॉजिस्ट होऊन आमच्या उडपांत काम करत असत. निर्मला प्रभू तुमका या कार्यक्रमाचं मी आदरपूर्वक स्वागत करीत असा. नमस्ते. यांचे ಬಗ್ಗೆ एक सांगूंका यांचे परिचय तुमका सांगूंका म्हटल्यार श्रीमती निर्मला प्रभू स्क्रीनार आम्ही त्यांचे फॅमिलीचे फोटो घालतो सा. ही लेट डॉक्टर शांताराम प्रभू आणि श्रीमती यशोदा प्रभू यांचे सून. डॉक्टर शांताराम प्रभू यांका 3 जन धाकटी तुमका सगळ्यांक गोत आसचे बरी श्री भरत प्रभू श्री मनोज प्रभू आणि श्री रघुप्रसाद प्रभू म्हणून सांगून. श्रीमती निर्मला प्रभू ही श्री रघुप्रसाद यांचे बायल. तसंत यांका एक पूत आसा श्री ओमकार प्रभू म्हणून सांगून. तसंत त्यांचे अम्माचे फॅमिली बघूंक गेल्यार ही श्री वासुदेव ठाकूर आणि श्रीमती विलासिनी ठाकूर यांची दू. श्री वासुदेव ठाकूर हेंकाय 5 जन धाकटी श्री गणेश ठाकूर श्रीमती श्यामला श्रीमती ज्योती श्रीमती कीर्ती आणि श्रीमती निर्मला प्रभू. सो यांचे हे ತುಂಬು संसार म्हणून सांगेत ದೊಡ್ಡ संसार म्हणून सांगेत. हे त्यांचे पतिदेव श्री रघुप्रसाद प्रभू आणि यांचे पूत श्री ओमकार प्रभू. निर्मला इनी स्पीच अँड हियरिंग अंत BSc करून त्यांचे एक स्ವಂತ क्लिनिक घालून असत उडपांत. तिने फर्स्ट शिकून जातोत BSc करून जातोत स्पीच थेरपिस्ट होऊन मंगळज्योती स्कूलांत काम केले असत. त्याच्या परांत KMC मंगळूरांत ऑडिओलॉजिस्ट अँड स्पीच लँग्वेज पॅथॉलॉजिस्ट होऊन काम केले असत. त्याच्या परांत त्यांचे वराड जातोत 1999 आज सरी स्पीच लँग्वेज पॅथॉलॉजिस्ट अँड ऑडिओलॉजिस्ट होऊन स्ವಂತ क्लिनिक घालून काम करीत एक यशस्वी एंटरप्रिन्युअर म्हणून यशस्वी थेरपिस्ट होऊन काम करीत असत. हेवे मी तुमकां सगळ्यांक अनेकदा निर्मला प्रभूस वेलकम या कार्यक्रमास करीत त्यांच्या वांगडा एक मुक्त होऊन संवाद हे स्पीच कसलं आहे ऑडिओलॉजिस्ट म्हटलं कसलं आहे पॅथॉलॉजिस्ट म्हटलं कसं आहे म्हणून सांगून आम्ही त्यांच्या तोंडांत ऐकूया. निर्मला तुमकां अनेकदा मी या कार्यक्रमास स्वागत करीत असे. आता युजली तुमचे डेसिग्नेशन ऐकतानंतर ऑडिओलॉजिस्ट अँड स्पीच लँग्वेज पॅथॉलॉजिस्ट म्हटलं कसलं म्हणून सांगूचे आमकां एक सामान्य जनास आमकां गोत नाही. तुम्ही या एक स्पेशल होऊन या एक थेरपी शिकोवंक जाल्यार या कोर्स तुम्ही कसे केलो कसल्यासाठी केलो
कोणी तुम्हाला इन्स्पायर केलं ना जाल्यार तुमकां एसएलए एक कोर्स आसा एक स्कोप आसा म्हणून तुमकां कशें कळलें? ॲक्च्युली म्हजो PUC जातूच कोडल्यार म्हाका काय तरी एक प्रोफेशनल कोर्स करता म्हणून एक होता. जाल्यार म्हजो मामा पुरा KMCंत कामार होते. तेन्ना ह्या स्पीच अँड लँग्वेज पॅथॉलॉजी म्हणून एक स्पीच अँड हियरिंग म्हणून एक नवे कोर्स स्टार्ट केला म्हणे माहेजींनी. तेणी म्हाका सजेस्ट केला तूं ह्या एक कोर्स केल्यार चांग स्कोप आसा तुका, तूं हेंच कर म्हणून तेंचें एक मार्गदर्शनासून मी ह्या सिलेक्ट केले. आता स्पीच लँग्वेज पॅथॉलॉजिस्ट म्हणून सांगितलं मिनींग कसलं तुम्ही पॅथॉलॉजिस्ट स्पीच लँग्वेज पॅथॉलॉजिस्ट म्हणून सांगून एक्झॅक्टली तुम्ही कसलं काम करूनचे? हां, स्पीच लँग्वेज पॅथॉलॉजिस्ट म्हटल्यार कोणाक स्पीच प्रॉब्लेम आसा म्हटल्यार एक तेंचो थॉट्स जावन दी फिलिंग्स जावन दी करेक्ट जावन तांकां कम्युनिकेट करूंक जाणना, बोलोंक जाणना तांकां करेक्ट जावन, तसल्यांक पुरो ट्रिटमेंट करचें स्पीच लँग्वेज पॅथॉलॉजिस्ट म्हणून सांगतो. आता बोलोनचे प्रॉब्लेम आसता म्हटल्यार खंयचे टायपार एक प्रॉब्लेम आसता, खंयचे टायपाचे पेशंट्स तुमकां येतात? आता स्पीच अँड लँग्वेज प्रॉब्लेम्स काय म्हणून मी आता डिटेल सांगते. स्पीच प्रॉब्लेम म्हटल्यार एक उच्चारणे करूंचा प्रॉब्लेम आसता सगळ्यांक. तर उच्चारणे करूंचा प्रॉब्लेम कसा कोणाक येता म्हटल्यार एक कान कोणाक आयकना समा तांकां एक उच्चारणे करूंक जाणना, आणि कोणाक क्लेफ्ट म्हणतो सिरीबाई म्हणून सांगतो न्ही, क्लेफ्ट लिप आणि क्लेफ्ट पॅलेट तापुरा आसाल्यांक उच्चारणे करूंक जाणना, आणि एकल्यांक वॉयस डिसऑर्डर आसा. वॉयस म्हटल्यार करेक्ट जावन वॉयस येणना, झिलग्यांक जावं दी, चेडवांक जावं दी, टिचर्साक जावं दी, तांकां पुरो एक वॉयस प्रॉब्लेम आसा. तसले पेशंट पुरो येतात. आणि कोण म्हटल्यार फ्लुएन्सी डिसऑर्डर म्हणतो म्हटल्यार स्टॅमरिंग म्हटल्यार तडवून बोलोंचा, तसले पेशंट पुरा येतात. ह्या पुरो स्पीच अंत येतात. आणि कोण म्हटल्यार डिस्लेक्सिया म्हणून सांगतो आमी. ता काय म्हटल्यार धाकट्याक बोलोंक येता अर्ध बोलतात, कंप्लीट बोलनात ना, जाल्यार स्कुलाक जातात कुळ्ळें तांकां प्रॉब्लेम सुरू जाता. अक्षर करेक्ट मिस्टेक जावंचा, तांकां करेक्ट जावन खंयचा स्पेलिंग म्हणूनचा कन्फ्युजन जावंचा, ह्या पुरा एक डिस्लेक्सिया म्हणूनचे हेतू येता. आणि एक प्रॉब्लेम काय म्हटल्यार ऑटिझम. तसली धाकटी आमचे कडेन येतात. आता तुमच्याकडे येवचे पेशंट स्पीच प्रॉब्लेम म्हटल्यार धाकटी मात्र येवची का, आणि मध्यवयस्करो नाहीतर एक प्रायदल्ली तसले पेशंट येतात का? ना, आमच्याकडे धाकटी म्हटल्यार 1 वर्षाचा धाकटा सोनो स्पीच थेरपी का. ओके. सोनो अप टू 50 इयर्स सर धाकटी येतात, व्हडले येतात. तांकां दुसरा प्रॉब्लेम आसता. एकल्यांक कान आयकना म्हणून बोलनात ना ती, एकल्यांक आतां एक डिसऑर्डर म्हटल्यार ब्रेन स्ट्रोक जाता. ब्रेन स्ट्रोक जातात कुळ्ळें काय जाता म्हटल्यार तांकां जिबेचो कंट्रोल पुरो चुकता, म्हटल्यार वीकनेस जाता. तेन्ना तांकां क्लियर जावन प्रोनावंस करूंक जाणना, तसले येतात. आणि एक ब्रेन इंजुरी पुरो जावन करेक्ट तांकां बोलोंकच येना, एफेसिया म्हणून सांगतो आमी. तेतून काय जाता म्हटल्यार तांकां बोलोंक येना, एकदां अर्थ जावंचो प्रॉब्लेम आसता. ते पुरो होड जाल्ले येतात. ल्हान धाकटी आमचे कडेन येतात. आता कॅन्सर केमोथेरपी जाल्यार तांकांय? हां, तांकांय एक आसता. ॲक्च्युअली काय जाता म्हटल्यार कॅन्सर जातात कुडले ओकल कॉर्ड्स रिमूव करतात. ओकल कॉर्ड्स रिमूव करतात म्हटल्यार वॉयस बॉक्साचो रिमूव करतात कुडल्यार तांकां बोलोंकच जाणना. तेन्ना आमचे कडेन एक ट्रिटमेंट आसा म्हटल्यार आमी इसोफेजियल स्पीच म्हणून, म्हटल्यार आमी बेल्च म्हटल्यार धेंकर काडून तेंतून आमी स्पीच थेरपी ट्रेनिंग करतो. तसलें आमचे हेतून ट्रिटमेंट आसता. ओके. आता आम्ही धाकटे दर्शन बघे सान धाकटे दर्शन. आता धाकट्यांनी बोलोंचे तुमच्या प्रकार किती वर्षा सर आम्ही राखी येत केदना तिनी बोलोंक स्टार्ट करका. आता इन केस धाकट्यांनी बोलोंचे तडो जाल्यार ते त्यांच्या आवशी बापाशीनी कसे आयडेंटिफाय करता, ते कसे कळता आमकां धाकट्यांक एक बोलोंचे प्रॉब्लेम आसा म्हणून सांग कसे कळता? ओके. आता धाकटी काय करतात म्हटल्यार जल्मातच कुडले एक 3 महिने जाताना वोकल साऊंड्स म्हटल्यार आ ई ऊ म्हणून स्वर काढतात. ती डिसेबल्ड धाकटी जाऊन दी नॉर्मल जाऊन दी ती तसं स्वर काढीत रावतात. कडे काय तर एक 6 महिने जाताना त्यांनी स्वर व्यंजनाक्षरा म्हणून म्हटल्यार काका काका पापा पापा बब्बा बब्बा तसा पुरा स्वर काढूंक सुरू करतात. एक 8 महिने जाताना काय जाता म्हटल्यार ह्या स्वरा आणि व्यंजना उट्ट करून अम्मा अप्पा
आज्जा आजी म्हणतात. सो कोणाक कान करेक्ट आयकता ते स्वर काडूनचा चड चड जावन बोलांचा चड चड करीत जातात. कोणाक कान आयकना ना ते काय करतात म्हणजे साधारण एक 7-8 महिने जाताना सोर काडूनचा रवयतात. तांकां करेक्ट जावन सोर काडूंक म्हटल्यार तांकां आयकना न्ही भितर तेणी कसा काय बोलका म्हणून करना ना थंय स्टॉप करतात. तसा काहीतरी डाऊट इल्ल्या वेळा आमी स्पीच थेरपिस्टाक कॉन्टॅक्ट जावंका. आनी एक डिसऑर्डर आसा ऑटिझम म्हणून सांगतो. तेंतू काय म्हटल्यार धाकटा असा बोलोंचा मातर न्ही ताका दुसरेय डिस्टर्बन्स आसता. काय जाता म्हटल्यार आई कॉन्टॅक्ट देणार ना, दोळ्याक दोळ्याक बघून असं बोलनत ना आणि मिक्स जाणत ना दुसरे धाकटे वाटत गलाटे करूनचा एडजस्टमेंट प्रॉब्लेम एक हट्ट करूनचा एक खंय तरी फंक्शनाक गेल्यार ताका थंय रावोंकच साधना आणि तांकां एक एक धाकट्यांक काय शब्द आसा आयकोंकच ते रेडी ना बॉब घालतात. त्यांचा मात्र एक पर्टिक्युलर ताका एक एकच इश्ट आसता ता मात्र तेंचे वट आसतात. एक एक पर्सन कोण इश्ट जाता तेंचे कडेन मात्र असतात. पुरो जाणा कडेन मिक्स जाणत ना ती. ओके, यास आम्ही ऑटिझम म्हणून म्हणतो. ऑटिझम म्हणचे बघ एक चूर एक्स्ट्रा डिटेल्स एक कसले कायलो आता आमकां पेरेंट्स आसत एक कसले लक्षणां कळतो तिने काय करका. आता फर्स्ट आम्ही बघा धाकटा कसले कसा करता नॉर्मल धाकट्यावरी कसले बिहेव करना आसा म्हणूनचा फर्स्ट आम्ही बघा कडे आम्ही तांकां ट्रीटमेंट म्हणून करकाच पडटा. ल्हान अर्ली आयडेंटिफिकेशन आणि अर्ली ट्रीटमेंट तेंतू एक बेटर जाता. तेंतू तांकां काही स्पीच थेरपी म्हणून एक करका पडटा. स्पीच थेरपी म्हटलं तुम्ही तसले धाकट्यांक तुम्ही कसं शिकोवचे तुमचे मेथड कसले मॅनेजमेंट कसं करता होते तसले टाईप ऑटिझम असायचे धाकट्यांक कसे तुम्ही बोलूनचे शिकोवचे. आम्ही काय माझा ट्रीटमेंट मेथड म्हटल्यार मी जाल्ले इतके पेरेंट्सकच मी थरो करून घेते असा असा टीच कसं म्हटल्यार मस्त वेळात धाकटा पेरेंट्स वाटतं म्हटलं अम्मा आप्पा वाटतच असूनच्या निमित्त आम्ही फर्स्ट पेरेंट्साक सांगतो कसा कसा ट्रेनिंग मेथड करका धाकटेक तुम्ही कसा बोलोंक का कसा तुझं बिहेवियर कसा चेंज करका ता पुरा आम्ही त्या पेरेंट्सकच ट्रेन करून सोडतो. धाकटे के ट्रेन करतो. धाकटे के आम्ही बसून फ्लॅश कार्ड दाखवून स्पीच कसा करका आणि कसा कसा बिहेवियर कसा कसा आम्ही रेस्पॉन्स करका ता पुरा आम्ही ते स्पीच थेरपींत करतो. आता धाकट्यांनी बोलूनचे तडो जाल्यार आम्ही कितके वर्ष सर एक राखयत एक 2 years 3 years एक त्याच कसलं तरी एक टाइम गॅप आसा का आम्ही राखोंक. आम्ही साधारण एक 8 महिने सर मात्र राखयत. हो हो 8 महिन्यांचे धाकटा करेक्ट वर्ड काढना म्हणून आम्ही ऑब्झर्व करीत रावोंका. 8 महिन्यासूनच आम्ही ट्रेनिंग सुरू करता. ॲक्च्युली आमकां कान आयकना ना केन्ना म्हणून डाऊट असल्यार कुडले आम्ही तांकां स्पीच थेरपी सुरू करता. आता कसलेक म्हटल्यार तर नॉर्मल डेव्हलपमेंट ऑफ लँग्वेज आसा न्ही तर थंय रावता त्या वर्साक ता येवंका. तसं जावन 8 महिने सर केल्यार चांग जाल्यार आमी 1 वर्स सर वेट करीत एकले जस्ट डिले आसतात जाल्यार एकदा दाखोवन घेतल्यार क्लियर जाता तो प्रॉब्लेम आसा का ना का म्हणून. एकदा दाखोवन आमकां तांकां स्पीच थेरपी सुरू केल्यार ना जाल्यार आसोंच बोलोंचो पॅटर्न आमी शिकोवन दितो. तो धाकटा नॉर्मली आसोंक पुरो ना जाल्यार डिसेबल्ड आसोंक पुरो आमी बोलोंचो पॅटर्न कसा करका पेरेंट्सान कसा धाकटे कडेन बोलका ता आमी ट्रेन करतो. आता इन केस सामान्य म्हणून आम्ही तांचे पेरेंट्स कसा म्हटलं एक चूर वेट करूया बघूया 1-2 वर्ष बघूया 3 वर्ष धाकटे स्लो करून बोलतात म्हणून सांगून एक कॉमन एक जनरल होऊन आम्ही थिंक करतो. तसे असताना आता एक 3-4 वर्ष दाले धाकटेक आणि काही बोलूंक सुरू केला ना सामान जाल्यार ट्रीटमेंट आसता का तांकांय बोलूनचे आम्ही करेक्ट करियत का तुमच्या थेरपींत. डेफिनेटली करियत. आम्ही फर्स्ट काय कॉज म्हणून बघतो. त्या धाकट्याक कान आयकना ना जाल्यार आमी इवॅल्युएट करून कितके कान आयकना ना म्हणून ताका हियरिंग एड नेसेसरी आसा का म्हणून बघून हियरिंग एड ह्या करतो. आणि एक म्हटल्यार क्लेफ्ट म्हटल्यार सिरीबाय म्हटलो नाही का तेन्ना त्या धाकट्याचं ऑपरेशन पुरो जाला आसा का ना का कसलेक ह्या प्रॉब्लेम येता आणि ताका आतां ट्रेन करतो आमी स्पीच वॉयस कसा करेक्ट येवंका. म्हटल्यार क्लेफ्ट काय सिरीबाय आसा त्यांचा पुरा बोलतना नाकांत ते पुरं नाकान बोलतात म्हटल्यार पॅलेट स्ट्रेंथ असताना त्यांचा सीळूबाई म्हणतात नाही तेन्ना तांकां आतां स्ट्रेंथ असताना तेन्ना आमी काय करतो म्हटल्यार ओरल तोंडासून कसा साऊंड काढका ता पूर आम्ही ट्रेनिंग धाकटेकच करतो. ओके
आता हे धाकट्यांच्या दाना आणि धाकटी बोलून शुरू करणं बोलीत असला बरिंद केला पट एक उच्चार तप्पू होवेचे एक सामान्य वन उच्चार तप्पू होवेचे म्हटल्यार आम्ही रा सांगवाचे कडे ला म्हण सांगवाचे ते मस्त जन सांगतात बट आमकां ते प्रॉब्लम म्हणल्यार आमकां ताका एक ट्रिटमेंट आसा ते सामा करियत म्हण सांगून आमकां कोणाकय गोतना ते तसंच कंटिन्यू जाल्ले बरी तर जनांकय एक ते एक तमाशे दिसता तिने तमाशे बरेच चड तिने बोलोनचे मनशांक धाकट्यांक एक मनांत मस्त सायकोलॉजिकली येवन बेजार आसता सो ऐसे एक प्रोनाउन्सिएशन तप्पू असलं उच्चारणे सम करूंक साध्य आसा का हां उच्चारणे डेफिनेटली करेक्ट जावंक साध्य आसा जाल्यार आमी फस्ट काय करतो म्हटल्यार एक रा शब्द सांगता जाल्यार एक ताका एक डेवलपमेंटल एज म्हणून आसा आतां एक फस्ट धाकटा काय करता वोंट बघून बोलोनचा फस्ट पा बा मा म्हणटा ताका एक एज लिमीट आसा आनी तसंच जीब वयर करून बोलोनचा ला टा डा म्हणून ताकाय एक एज लिमीट म्हणून आसा एक रा सांगोनचे एक एज लिमीट आसा त्या एज लिमिटान क्रॉस जाला आसा का धाकटा आता एक पा बा मा 2 वर्स जाले रे ह्या वर्ड सांगता का ना का म्हणून आम्ही फस्ट बघतो ता सांगना त्या वर्साक ता वर्ड सांगना म्हणतात कुडले आम्ही ट्रेनिंग सुरू करतो आता आम्ही केन्नाय दुसऱ्या धाकट्यांक बघून कंपेअर करूंक ना आता एक र म्हणूनचा शब्द 2 वर्सां धाकटाय सांगूंक साध्य आसा सांगतात जाल्यार एकली धाकट्यांक 6 वर्सां हावे पडतात सो आम्ही 6 वर्सां वेट करतो त्याच्या नंतर आम्ही ट्रेन करूंक सुरू करतो तर कसा प्लेसमेंट एक धाकट्यांक काय आता म्हटल्यार एक ताका प्लेसमेंट म्हणून आसा आता रा सांगता जाल्यार वायब्रेशन हांवें आणि जिबेक स्ट्रेंथ हांवें रा सांगोंक ता पुरो स्ट्रेंथ कंट्रोल आसा का म्हणून आम्ही फस्ट इवॅल्युएट करतो त्या धाकट्याक जिबेक एक डिसऑर्डर आसा काय म्हटल्यार तांकां जीब वयर करून बोलोंक जाणा म्हटल्यार एक मास त्यांचा जिबेच्या मुळा घट्टी असं धरता टंग टाई म्हणून सांगतो तर एक धाकटे काय जाता म्हटल्यार टंग टाई रिलीज करका पडता ल्हान एक ऑपरेशन करून रिलीज करून कडे ट्रेनिंग करका एक धाकट्यांक ऑपरेशन नासता नाही स्पीच थेरपीन तच ता र म्हणूनचा कसा म्हणून ट्रेन करूंक जाता सो आम्ही ता पुरो इवॅल्युएट करून कडे ट्रेनिंग आम्ही एक्सरसाइज देतो धाकट्यांक एक रा सांगता जाल्यार नाजाल्यार ला सांगता जाल्यार जीब वयर उखलून बोलका जाल्यार काय काय एक्सरसाइज आसा ता पुरो आमी करयतो आता धाकटी हो डोन एक प्रौढावस्थेस येतात आता उच्चारा प्रसमा जाल्या बोलूनच्या प्रसमा जाल्या एक प्रौढावस्थेस येतना एक शारीरिक होनो धाकट्यांत मस्त चेंजस येता ते सायकोलॉजिकली मानसिक होनो शारीरिक होनो चेंजस येत आसता आता त्या टायमार एक मेन होवेचें म्हटल्यार स्वर चेंज होवेचो युजली आता काय वता म्हटल्यार जिलग्यांनी केत बोलूंक तर ಕೆಲವು ಪಟಿ ಕೆಲವು ಜನಾंचे वॉइस मस्त सपुर होऊन ते एक नमूने चेडवाणी बोललेल्या बरी ऐकूनच्या नंतर आता चेडवाणी बोलताना जिलग्यांनी बोललेल्या बरी ऐकूनच्या तसला पुरा एक प्रॉब्लेम असता तसे तुमच्या स्पीच थेरपींत तुमका केंच्या टायपाचे पेशंट्स येतात प्रौढावस्थेंत प्रौढावस्थे म्हटल्यार आता एक पिबरफोनिया म्हणूनचा एक टर्म आसा ता काय म्हटल्यार आता हाय पिच वॉइस आसता सगळे धाकट्यांक हाय पिच वॉइस केतना मॅच्युरिटी सर सो चेडवांक काय जाता म्हटल्यार आफ्टर मॅच्युरिटी हाय पिच वॉइसच कंटिन्यू जाता जाल्यार झिलग्यांक काय जाता म्हटल्यार तेणी मॅच्युर जाताना हाय पिच आसून पिच चेंज जावन लो पिच म्हणून येता फस्टाक मातशी काय रफ आसता कडेता काय जाता स्टेबलायज जावन लो पिच वॉइस येता जाल्यार एक झिलग्यांक ता लो पिच वॉइस येना तेणी बोलताना चेडवावरीच बोलतात ता काय जाता म्हटल्यार तांकां खंय ट्रिटमेंट काय मेळटा खंय मेळटा म्हणून करेक्ट गोताना तांकां सोशल मस्त प्रॉब्लेम जाता आतां क्लासांत असा बोलताना सगळीं धाकटी हसतात ताका एक टीचर क्वेश्चन विचारता ताका सांगूंक म्हणून एक मनांत मस्त आसता मी सांगका म्हणून जाल्यार तोंड उगडता कुळे चेडवावरी वॉइस येता सो ता काय करता मानसीक जावन मस्त ताका बेजार जाता एक समारंभांत जावन ताका घट्टी बोलोनचे वरी ना कसल्याक म्हटल्यार तेचं पिच चेडवावरी मस्त जाणां पेशंट येतात मॅडम माझा सोर पुरा चेडवा म्हणून सांगतात म्हाका फोनार म्हणून तमाशे करतात माझा सोर असा जाला आसा म्हणून ॲक्च्युअली काय आता म्हटल्यार एक 17 वर्सां भितर हेका ट्रिटमेंट केल्यार तांकां कंटिन्यू करून बोलोंक जाता तांकां खंय ट्रिटमेंट मेळटा म्हणूनच गोतना निमित्त तर तसंच उरता सो 17 वर्सां जावन आतां पिच आमचा लो पिच येना जाल्यार आमी ट्रेन करता ह्या ट्रेनिंगाक मस्त दीस नाका एक वारांतच करेक्ट करूंक साध्य आसा
सगळ्यांक गोतना ता खंय कसा खंय जावं का काय करका म्हणून गोतना एक्झॅक्टली तेणी केल्यार एक वार पुरो आमकां ता पिच करेक्ट हाडूंक एक वरान करेक्ट जाता. आता तुम्ही ट्रीटमेंट करूनचे म्हटलं 1 वीकांत ट्रीटमेंट करूनचे मन सांगून युजली आमकां नॉर्मल जनाक कसं म्हटलं सर्जरी म्हटलं कसं मेडिसिन ट्रीटमेंट म्हटलं कसं फिजिओथेरपी म्हटलं कसं मुगचा आता स्पीच थेरपी म्हटलं तुम्ही केंचे टायपार त्या ट्रीटमेंट दिवचे. आता आम्ही आता पूर्ण मी डिसऑर्डर वाईजच सांगित जाते. आता आम्ही हियरिंग लॉस असा म्हणून एक धाकटेक आम्ही इवॅल्युएट करतात कुडल्या हियरिंग लॉस असा म्हणून कळतात कुडल्या आम्ही ताका हियरिंग एड्स घालतो. हियरिंग एड्स घालून भाषा ज्ञाना म्हणूनचा भाषा कसा आम्ही बोलोंका आता एक धाकटा अर्ध वर्ड बोलोंचा नाही. आता आम्ही शिकयता नाही एक वस्तू घेऊन ह्या प्लेट ह्या लोटा तसं म्हणायचं नाही. आम्ही कंप्लीट भाषा ज्ञान देतो धाकटेक म्हटलं ह्या प्लेट कसं खावे प्लेटाचा काय उपयोग असा आणि फर्स्ट आम्ही काय करतो म्हटलं धाकटेक काय नेसेसरी असा थिंग्स लाईक ब्रश हवें पेस्ट हवें धाकटेक फर्स्ट ता यूज करता ड्रेस अंगी चड्डी ता पुरा त्याच्या विशयंतच आम्ही वाक्य कंप्लीट करून टीच करूनचा कसा म्हणून आम्ही सांगतो. एक्झाम्पल आता एक ब्रश ह्या काही ह्या ब्रश कसं लेखावें ब्रश दांत घासूंक हांवें तसा आम्ही भाषा ज्ञान देतो. खाली स्पीच थेरपी स्पीच म्हणल्यार आतां ब्रश पेस्ट तसं खाली वर्ड सांगोचा नाही आम्ही इडी भाषा ज्ञान देऊंक तरी करतो. ता पुरा हियरिंग इम्पॅर्ड चाइल्ड म्हणजे कान ऐकणार असलेल्या चाइल्डाक आम्ही तसं करतो. आता क्लेफ्ट सिरीबाई म्हणून सांगलो सिरीबाई म्हटल्यार जीभ उकलूंक जाणना तेन्ना पुरा आम्ही एक ड्रिलिंग एक्सरसाइज म्हणून देतो म्हटल्यार ड्रिल करयतो. आता टंग वयर कसा लागोंका तेका काय एक चूर काहीतरी स्वीट हनी काहीतरी लागल्यार ता जेनो ता जिबेचे ते पॅलेट वयर लागल्यार धाकटा काय करता टच करून लिफ्ट करूंक ट्राय करता. एक्झॅक्टली सो तसं आम्ही ता एक मेथड असून आम्ही धाकटेक जीभ कसा वयर उकलून कसा स्पीच ट्रेन करका ता पुरा क्लेफ्टान शिकयतो. ता पुरा ल्हान धाकटेक बट ल्हान धाकटेच थेरपी साधारण 1 म्हयन्यान ताणें जावचा नाही ताका 1 वर्स जाल्यार हांवें पडटा. सो तसं जावन आमी धाकटेक आतां डेली रेग्युलर येवंक जाणना आनी नॉर्मल जावन धाकटाक घराच शिकल्यार चांग तसं जावन आमी पेरेंट्साक सांगतो असा ट्रेन करे म्हणून आमी पेरेंट्साक सांगतो. आता आणि दुसरं डिसऑर्डर आता मी सांगल्यावर इथं झिलगेंचा पिबरफोनिया वॉइस प्रॉब्लेम त्या वॉइस प्रॉब्लेम काय म्हटल्यार ता जाल्यार एकच वार पुरो सम वोकल कॉर्ड्स कसा आम्ही ता पिच चेंज करका. आता ह्या हाय पिच लो पिच आम्ही काय करतो आमचा पिच आणि आम्ही लो पिच डेमो करून दाखवतो. ओके डेमो करतो पिच चेंज करता लो पिचीला आसा पिच आमी एडजस्टमेंट करीत ताका 1 वारान ता पिच धरूंक जाता. आमी फोनेशन म्हणल्यार म्हणून स्वर काडतना सांगतो ह्या पिच खंयचा पिच आसा ह्या पिच हाय पिच आसा का लो पिच आसा का तू खंयचा पिच हांवें काडका म्हणून करेक्ट पिच वयरच आमी फोकस करतो. तसं जावन ताफ पिबरफोनिया जाता. आणि आमचे कडेन कोण येतात म्हटल्यार टीचर्स मस्त जण येतात म्हणजे तांकां कंटिन्यू टीच करून त्यांचा आता ज्युनियर मोस्ट टीचर काय 6 to 7 hours कंटिन्यूस टीचिंग असता. त्यांचं काय जाता म्हटल्यार वोकल कॉर्ड रफ जावन कडे ते सांगतात लास्ट येताना म्हाका पाठच करूंक सोरच येना सोरच मस्त वीक जाता. सो तांकां आमी काय करतो तांकां सांगतो तुम्ही कसा पाठ करताना तुम्ही चिकी गॅप ल्हान सेंटेन्स होड एकदाच सांगोंक ना स्मॉल सेंटेन्स करून पाठ करका. आणि काय म्हणल्यार बोर्डा कडेन रावनच पाठ करनाक येत म्हटल्यार मस्त लास्ट बेंचा काय जाल्यार चिके वॉइस घट्टी करका घट्टी केल्यार काय जाता त्यांचा वोकल कॉर्ड्साक पेट पडता. तेन्ना आमी सांगतो क्लासान तंबर जायत तुम्ही पाठ करे. तसं पुरं टिप्स पुरं देतो. आणि एक यॉर्निंग म्हणूनच एक एक्सरसाइज म्हटलं आम्ही जांबो काढतो न्ही तर मस्त आमचे वोकल कॉर्ड्स म्हटल्यार मस्त रिलॅक्स येता ताका तर जांबो काडून मस्त काडीत रावल्यार हांगा रेस्ट येता. आणि एक म्हटल्यार सगळी आतां वॉयस येना म्हणून विस्परींग वॉयस असं गुट्टान बोलांक लागता ता मातर बोलच नाही तेन्ना मस्त आमच्या वोकल कॉर्ड्साक स्ट्रेन जाता. गुट्टान बोलांचं जावन दी आणि मस्त पद्य सांगताना असं सांगना गुणगुण करून तोंडा भितर ता पुरा मस्त वोकल कॉर्डाक प्रॉब्लेम जाता. तसं पुरा कसा वॉयस आमी
यूज करका म्हणून आम्ही ट्रेनिंग देतो. आता आम्ही नॉर्मल मनुष्य जाल्यार तोंड उगडून बोलूंक गुट्टू गुट्टू बोलंक नाही म्हणून सांगून म्हटल्यार तोंड उगडून बोलल्यार ताचा वॉइस काढून बोलल्यार वॉइस बॉक्साक पेट येणार ना. आम्ही विस्परिंग करून बोलतो न्ही तेन्ना आमचा वोकल कॉर्ड मस्त रब जाता. मस्त रब जावन वोकल कॉर्ड सांत एक हुण्णू एक गुळ्ळेवरी जाता. ता काय जाता म्हणल्यार मस्त होड गुळ्ळे जाल्यार ता सर्जरी करून काडका पडता. कडे तेका 15 दीस वॉइस रेस्ट म्हणून आसा. कडे पुन्हा वॉइस ट्रेनिंग. सो जावन ल्हान धाकटी मस्त किर्चन बोलतात. ते किर्चन बोललेले वॉइस रफ असता. टीचर्सांचे वॉइस असता. सिंगर्स येतात आमचे कडे. आमकां पिच रेज करतना पिच रेज करूंकच जाणा म्हणून. तसं जाल्यार पुरो पेशंट्स येतात. तांकां पूर आमी कसा तुमी वॉइस यूज करका म्हणून एक आमी सांगतो. आता आम्ही नॉर्मली आम्ही जनांनी घरा धाकट्यांक बोलत शिकवतना आवशी बापाशिनी आम्ही खंयच्या टायपार बोलूंक शिकोवंक खंयची भाशा बोलूंक तसं काहीतरी आसा का तुमच्या? हां एक्झॅक्ट व्हेरी गुड क्वेश्चन. म्हटल्यार आमी सगळी आत्तां काय पाश्चात्य इंग्लीश धाकट्याच्या कडे आमी इंग्लीश बोलूंक सुरू करतो. त्या इंग्लीश ते कॅपॅसिटी आसा का ना हांकां म्हणून बघूंक. आमी धाकटे कडेन फस्ट बोलतना आमचा मदर टंगच बोलका. सो आमी बोल आतां आमकां काय जाता म्हणल्यार आमी मदर टंग एक धाकटा शिकता आसा म्हणून जाता. आतां एक हियरींग प्रॉब्लेम येता म्हणल्यार आतां एक 2 वर्सां जाताना आमकां एक हियरींग प्रॉब्लेम आसा म्हणून जाता ना आमी स्कूलाक खंयचो भाशा अगत्य हवे ता ट्रेन करका पडता. आता माझे कडेन ल्हान धाकटा 8 महिन्याचा धाकटांच येयला कान आयकना. माझे स्पीच थेरपी म्हटल्यार मी जाल्ले इतके मदर टंगाचं फोकस करते. मदर टंगाच शिकवे म्हणून. आता आमच्याकडे धाकटा एक 2 वर्सां नंतर येता 2-2.5 वर्साक येताना मी तुम्ही कन्नड मिडियमाक घालूंक जाल्यार कन्नड मिडियमाच कन्नडाच लँग्वेज बोलाय ना इंग्लिश मिडियम घालचा जाल्यार इंग्लिश बोलाय. म्हळ्यार धाकटेक एक लँग्वेज ग्रॅस्प करपाची कॅपॅसिटी असता. कोणाक डिसेबल्ड आसा तांकां. ओके. तसंच जावन आमी लँग्वेज अंत पेरेंट्स कांच डिसायड करता तांच. आता मी मगांदसून एक स्पीच ಬಗ್ಗೆ बोललो. या स्पीच ಬಗ್ಗೆ कसे बोलूंक म्हणून सांगून तुम्ही पेरेंट्साक कसले तरी एक इन्फॉर्मेशन मेसेज देऊंक इष्ट करतावे? एक्झॅक्टली. आम्ही फस्ट काय म्हटलं आता खंयचंय डिसेबल्ड असल्यार पेरेंट्स एक्सेप्ट करता. एकली असतात मी कसं ग्राचार केले काय का म्हाका हासाला धाकटा जल्माला असा म्हणून फील करतात ना तसं डेफिनेटली करू नये. ह्या धाकटा म्हाका कसलं एक दिलेसा म्हटल्यार म्हाका देवान कसलं एक दिलेसा म्हणून माझ्याकडे कॅपॅसिटी असा. माझ्याकडे कॅपॅसिटी असा म्हणून म्हाका ह्या धाकटा दिला असा म्हणून चॅलेंज घेवंक असा धाकट्यांकडे. फस्ट ता मी म्हणून काय प्रॉब्लेम म्हणून पेरेंट्स एक्सेप्ट करका फस्ट. कडे एक पेरेंट्साक पेशन्स मस्त इम्पॉर्टंट आहे. धाकट्याकडे एक बोलताना हसून बोलका. आणि स्पीच थेरपीन ते तसंच काय असं सिरियस जाऊन केल्यार धाकटा बघना ना. धाकट्याक काय तरी ॲक्शन करका तोंडान. आतां आमकां खुशी म्हटलें काय असं हां खुशी जाला आसा. राग म्हटलें काय ता पूर आमकां आमचा फेशियल एक्सप्रेशन हे एक स्पीच थेरपीक व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमचे कान दोळे म्हणतात नाही ता पुराय बोलका. आम्ही असं बोलताना नीर असं जाऊन बोलल्यार धाकटे डेफिनेटली आमकां बघना ना धाकटा काय हां बोलता भाशण देता म्हणून. आमी काय तरी एक तोंडान ते एक एक्सप्रेशन करून ता हसांचा का काहीतरी करून आणि काय मेजर म्हटलं आम्ही बोलता नाही तसांच आमचा काय तोंड का जीप का करेक्ट प्लेसमेंट दाखवूंक का धाकट्याक. आणि धाकटा हे आमचं तोंड बघूंक का बोलताना तेन्ना स्पीच थेरपी डेफिनेटली बेगीन जाऊन तेंचो रिकवरी जाता. म्हटल्यार मेन पेशन्स ॲक्सेप्टन्स आणि पेशन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि एक सांगता म्हटल्यार धाकट्यांचे जर मस्त मोबाईल आणि घेऊन बसल्यार धाकटा येतात तुमचं मोबाईल बघूंक का म्हणून आशा करता. मस्त जाणांचे आसा पेरेंट्स काय करतात म्हटल्यार मोबाईल घेऊन बसतात. धाकटाय मोबाईल धाकट्याकडे बोलना ना जाल्यार धाकटा बॉलांचा शिकोनचा कसा. एक्झॅक्टली. धाकट्याचे कानावयर मस्त बॉल पडल्यार मात्र धाकट्याक हां आसा म्हटल्यार आसा. आणि एक मेजर हां मिस्टेक करतात म्हटल्यार धाकटा स्टार्ट करताना तप्प बोलता. सो आम्ही त्याच्या धाकट्यावरच आम्ही तप्प बोलू नये. धाकट्या कसं एक बोलता म्हटल्यार ताका धाकट्याक गोत ना काय कसा त्या वर्ड काय सांगूचं म्हणून गोत ना. सो आम्ही पेरेंट्स काय करतो धाकटा तसा बोलला म्हणून आम्ही तांच
बोलतो कोंडाट आमच्या कोंगाट होय. तर त्यांना काय जातं धाकट्याक हो मी सांगूचा करेक्ट काय का आम्हा करेक्ट तांचं सांगतासा म्हणून काय करता धाकटा तप्पच शिकता. सो जाल्लं इतक्या आम्ही धाकट्याकडे नॉर्मल आम्ही कसा एक वस्तू सांगतो तांचं सांगता एक्झाम्पल दुधाक ते काय का आड 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 नाव दवरतात. तर काय जाता म्हटल्यार धाकटे हो मी सांगोचं सामा आम्हाक खुशी जाता मी सांगोचं म्हणून तप्पच शिकता. सो आम्ही बोलताना धाकट्याकडे करेक्ट जाऊन नॉर्मल जाऊनच आम्ही त्या वस्तूक काय सांगतो तांचं सांगल्यार चांग चांग आम्ही मस्त कडे आम्ही बघतलो असं आम्ही कोंगाट करीत करीत त्यांचीच भाषा बोलतो. होय ओके. तुम्ही आता स्पीच बघे एकटे बोललो आणि एक ऑडिओलॉजिस्ट म्हणून सांगितलो. ऑडिओलॉजिस्ट म्हटलं कसलं म्हटलं एक्झॅक्टली रोल कसलं एक ऑडिओलॉजिस्ट म्हणून सांगून तुम्ही कसलं करता होते. ऑडिओलॉजिस्ट म्हटल्यार आम्ही एक कान कितके आयकणा खंयचा टाईप लॉस असा कितके डिग्री ऑफ लॉस असा म्हणून आम्ही एक डिटेक्ट करतो इन्स्ट्रुमेंटांत ताका आम्ही ऑडिओलॉजिस्ट. आता हांगा ह्या एक दाखोवचा इन्स्ट्रुमेंट काय म्हटल्यार OAE म्हणतो ऑटो एकॉस्टिक एमिशन टेस्ट म्हणून. आता गव्हर्मेंट एक काय केलं असं म्हटल्यार पुरा न्यूबॉर्न धाकटी कितकी धाकटी असं तर सगळ्यांचं एक आई कान आणि डोळे दोन्ही हे त्यांचं कॅपॅसिटी कसं असा म्हणजे आयकॉनचं कितके असा बघूनचं कितके असा म्हणून एक करका म्हणूनचं एक रूल्स हाडला असा. सो धाकटा जल्मातच कूडले आम्ही एक स्क्रीनिंग टेस्ट म्हणून करतो. हेंतू आम्ही तेंतू स्क्रीनिंग टेस्ट करतो हेंतू कितके धाकट्याक ऐकता का ना का म्हणूनचा ह्या इन्स्ट्रुमेंटांत कळता. ह्या इन्स्ट्रुमेंट काय म्हटल्यार मधल्या किवींत बोन प्रॉब्लेम असतात म्हटल्यार तेंतू एक हियरिंग लॉस येता आणि तो टिम्पॅनोमेट्री म्हणून करतो हेंतू बोनाचं कॅपॅसिटी कसा असा मधल्या कानांत कितके प्रेशर असा ता हेंतू इवॅल्युएट करून आमचा इन्स्ट्रुमेंट ह्या. ओके. हेंतू आम्ही प्युअर टोन ऑडिओग्राम म्हणून ह्या टेस्ट करतो. हेंतू कितके डेसिबल्स हियरिंग लॉस असा खंयचा टाईप मस्त टाईप असत कंडक्टिव्ह हियरिंग लॉस म्हणून असा आणि सेन्सरी न्यूरल हियरिंग लॉस म्हणून असा. आता कंडक्टिव्ह हियरिंग लॉस काय असा म्हटलं तर ENT डॉक्टरान ताका ट्रीट करूंक जाता म्हणल्यार एक सर्जरी हवे जाल्यार सर्जरी करूंक जाता मेडिसिनान ताका क्यूर करूंक जाता. जाल्यार सेन्सरी न्यूरल हियरिंग लॉस ता आमी मेडिसीन देऊन क्यूर करूंक जाणा ताका आमी हियरिंग एड फिट करता. आता एक ENT स्पेशलिस्टाक ता खंयचा टाईप म्हणून ताका कळना ना. ओके. आता त्यांना एक कानाचे त्याचा तमाटे म्हणतात नाही थंयसर ताका दिसता कान कसा असा म्हणून. तो कानाच्या भितर मुळेचा प्रॉब्लेम असा का ना जाल्यार कानाचा नर्व वीक असा का ता बघूंक जाल्यार ह्या अगत्य जाऊन करका पडता. प्युअर टोन ऑडिओग्राम आणि टिम्पॅनोमेट्री म्हणूनचा ह्या टेस्ट अगत्य जाऊन करका पडता. हेंतू खंयचा टाईप लॉस असा आणि कितके लॉस असा म्हणूनचा हे हेंतू कळता. ओके. आता आयकॉनचे प्रॉब्लेम म्हणून तुम्ही सांगितलं आता धाकटी असून देतं व्हडली असून देतं हे कारण कसले कटी आमकां हे आयकॉनचे प्रॉब्लेम्स येता. आता कान धाकट्यांक बाई बर्थ असता नाजाल्यार फॅमिली हिस्ट्री कोणाक तरी कान आयकना म्हटल्यार धाकट्यांक येता नाजाल्यार प्रेग्नन्सी टायमांत काय तरी एक प्रॉब्लेम आवशी केल्यार कान आयकॉनचा प्रॉब्लेम येता. जल्मात कूडले इमिडिएट बर्थ क्रेणी असताना तज्ञ एक देता नाजाल्यार फोर्सेप्स डिलिव्हरीज आसतांक पुरो असं पण काहीतरी पेट जाल्यार कान आयकॉनचा प्रॉब्लेम येता. आणि हॉडलँक एक एज रिलेटेड हियरिंग लॉस येताच. आणि एकली काय करतात म्हटल्यार कानांक कड्डी पिन्न तापोरा घालून कान वट्ट करून कानान हवोंक सुरू जावन करेक्ट ट्रीटमेंट करतना तसंच पोरणा सोडतात तज्ञ कान आयकॉनचा प्रॉब्लेम असता. ओके. आता काना एक प्रॉब्लेम असल्यार खंयच्या टायपाचे डिफिशियन्सीज पुरो तुम्ही इन्स्ट्रुमेंट हवे ते हियरिंग एड्स हवे म्हणून सांगून डिसायड करता. आता मी सांगायला वरी कंडक्टिव्ह हियरिंग लॉस म्हटल्यार मधल्या कानात आणि बाहेरच्या कानात जाल्यार ट्रीटमेंट करूंक म्हणून आम्ही डॉक्टरकडे ENT स्पेशलिस्टकडे धाडतो. एक वेळा ताका ट्रीटमेंट करून आणि एक कान आयकना असा म्हटल्यार आम्ही कंडक्टिव्ह हियरिंग लॉसाक आम्ही मॅशीन देतो. मेन आम्ही फोकस करता म्हटल्यार सेन्सरी न्यूरल हियरिंग लॉस म्हटल्यार कानाचा नर्व वीक आसल्यांक आम्ही हियरिंग एड सजेस्ट करतो. खंयच्या टायपाचे पुरा एड्स असतात तुमच्या लागीं. कानाचे फाटी घालचा मशीन आता ह्या कानांच्या भितर दवरूनचा
ह्या विजिबल जाणना आतां यंगस्टर्स पुरा येतात एक एकले कान आयकना म्हणून हां तांकां पुरो आमी ह्या टायप म्हणल्यार ते सांगतात आमकां भायरचं घालचं सगळें गलीज दिसता घालूंक समजना म्हणून एक एक तसं जाऊनच हियरिंग एड घालूंक रेफ्यूज करतात. ओके ओके तसं नाही बरा आमी ह्या CIC ITC म्हणून कम्प्लिटली इन द कॅनल कॅनल सर मातर दिसता असं एदुरसून बघताना काय येता आमकां कानांत मॅशीन आसा म्हणून दिसना ह्या बिहायंड द इयर एड म्हणून जाल्यार ह्या मॅशीन काय म्हटल्यार आमकां ल्हान धाकट्यांक कानाच्या भितर जावनचा इन्स्ट्रुमेंट आमी रेकमेंड करनो ना. ह्या चिक्के ल्हान धाकटे आसल्यार काय करतात म्हटल्यार कानाच्या भितर काडून उडोवन सोडतात. ओके तांकां आमी हेच आहे बिहायंड द इयर एड घालपाचें आनी लॉस वयर आसता. ओके काय कानाच्या भितर जावन जाता मायल्ड लॉस मॉडरेट लॉस पुरो आसताल्यांक कानाच्या भितर जावनचा सूट जाता. मस्त सिवियर लॉस आसल्यांक असाला कानाचा बिहाइंड द इयर एड म्हणतात हेका ह्यांचं घालका पडता. ओके ह्या ITC म्हणून ह्या एक टाईप तसंच सुमार टाईप असतात एदुरसून दिसतात ह्या कम्प्लिटली इन द कॅनल म्हणून. ओके असा म्हण कोणाकय दिसना कोणाकय दिसना ह्या तसला मस्त 4-5 व्हेरायटीज असतात. आणि आता रिचार्जेबल हियरिंग एड्स म्हणून असतात चार्ज करून घालचा ह्या पुरा बॅटरी ऑपरेटेड आणि चार्ज करून घालचा इन्स्ट्रुमेंट पुरा आम्ही रेकमेंड कोणाक खंयचा हवे त्या वयर आणि त्या लॉस वयर कितके लॉस आसा तेका आमी सांगतो. इतके हियरिंग लॉसाक ह्या टायपाचे हियरिंग एड आसा सिलेक्शन तांकां सोडतो म्हणल्यार दिसोन का तांकां कसं हवें तसं आमी दितो. आता या हियरिंग एड्साचे रेट कसे असतात मस्त कॉस्टली आहे पुरा. हां हियरिंग एड रेटचे कॉस्टली असता म्हणल्यार मिनिमम म्हटल्यार 10,000 सुरू जाता एक हियरिंग एड्स 2 लाख 3 लाख तितके सर जाता लक्ष सर जाता एकदा परमनंट नाही चेंज करीत का हियरिंग लॉस डाऊन जाल्ले वरी ओके चेंज करका जाल्यार आतां आमचे कडेन प्रोग्रामेबल हियरिंग एड म्हणून आसा. म्हणल्यार आमी काय करतो म्हणल्यार आतां मॉडरेट लॉस आसा तेन्ना आमी काय करता मॉडरेट लॉसाक प्रोग्रामींग करून फिट करतो. कडे लॉस सिवियर जाताना त्याचं फाईन ट्युनिंग हांवें आणि रिप्रोग्रामींग हांवें. आतां पुरा लेटेस्ट आसा आदी पुरा काय करता होता मॅशिनांत प्रोग्रामेबल म्हणून मस्त व्हेरायटीज नाव आसता होता तेन्ना अयो मिशन म्हटल्यार शब्द येता आतां येता म्हणून मस्त जाणां काडून दवरता होते. आतां लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी म्हणल्यार पुरा प्रोग्रामींग करून कितके लॉस आसा आतां भायरचा काय पुरा साऊंड काय आसा आतां पुरा कट ऑफ करून प्रोग्राम करून आमकां फिट करूनचा फॅसिलिटी आतां आसा. तुम्ही सांगूनच्या ह्या फॅसिलिटी पुरा एक कान आयकूंक प्रॉब्लम आसल्यांक आता आमी ते प्रॉब्लमच येना एक एच्चरिके क्रम एक प्रिकॉशन्स घेवचे चान्स आसता का हे पुरा कान आयकूनचे प्रॉब्लम अवॉइड करे आमकां साध्य आसा का. आमकां पुरा कान आयकॉन्स अवॉइड करूंक साधना. आतां एज रिलेटेड म्हणून सांगतो प्रेसबायकसीस म्हणजे एज रिलेटेड हियरिंग लॉस तांकां कांय करूंक जाणना तांकां मॅशिनच घालका पडटा काय तरी नर्व स्ट्रेंथन टॅबलेट देवेत जाल्यार तांकां हियरिंग एड हांवें पडटा. दुसरं आमी काय जागृत करया म्हटल्यार आदले वरी त्याल घालूनचा एक सोडका कानांक त्याल घालूनचा त्याला कानांक कड्डी घालून पेट करून घेऊनचा. आणि एक काय म्हटल्यार क्रॅकर्सचं किती का जण धाकट्यांक दिपावळीला म्हणतात कुळ्या अगलेच क्रॅकर्साक म्हटल्यार धाकट्यांनी सोडून तर आणि कोणी सोडून जाल्यार तांकां कळना ना काय जाता म्हणून क्रॅकर्स आनी काना कडेन फुटोन सुमार जाणांचा कान वीक जाला हे आसा. आत्ता आणि मस्त यंगस्टर्स ताका इयरफोन घालून म्युझिक आयकूनचा मस्त जाणां येतात. तेंतू काय आता म्हटल्यार ते काय करतात राती इयरफोन्स घालून म्युझिक आयकत थंयच न्हीद येता. सकाळ सर त्या कानांक इडी इयरफोन त्या काना काय करता म्हटल्यार इयरफोन डायरेक्ट कानाच्या नर्वकच स्टिम्युलेट करता. सो कितके का धाकटी म्हटल्यार यंगस्टर साधारण 18 एबव म्हणत मस्त पेशंट आमचे येतात म्हणजे मॅडम माझं एक कान ऐकणं ना एक कानांत काय काय रिंगिंग साऊंड येत असा. सो आम्ही ऑडिओग्राम करून बघताना एक कान कम्प्लिटली डेड असता जाल्यार तांकां ता नोटीस जाणा म्हटल्यार एक कान नॉर्मल असतात कुळ्या आनी एक कान डेड जाला कळना ना तांकां. काय काय एक चूर ह्या कानचे एक कान चेपून धरताना आता ह्या कानांत म्हाका आयकणा ना तसं कळला मी एक कान चेपून धरताना कळला म्हाका आनी एक कान म्हाका आयकणा ना म्हणून. तसंच जावन जाल्ले इतके इयरफोन्स घालूनचं एक उणा करका म्हणून माझं एक सजेशन कंटिन्यू दवरतात
कान कंप्लीट एक जातूच कुडले कंप्लीट डेड जातूच कुडले हियरिंग एड्सा वर्कआउट जाणना काय करूंक जाणना आनी तो ट्रिटमेंटय करूंक जाणना ताका इवन ENT डॉक्टर जाल्यार ताका एक डेड जाला कानाक कांय करूंक जाणना. ओके. तसं जावन इयरफोन्स घालूनचा चूर उणा करका म्हणून माझं एक सजेशन. कित्याक म्हटल्यार आतांची धाकटी कदनाय एक लाऊड म्युझिक घराव म्युझिक खातानाय म्युझिक नातानाय म्युझिक ते आसता ते एक प्रॉब्लेम. तुम्ही तुमच्या कार्यक्रम बघून तरी आमची धाकटी एक चूर उणा करतात काय? नाही भायर घट्टी म्युझिक दवरून काय करो एन्जॉयमेंट हावेंच लायफांत म्युझिक मस्ट म्युझिक ऐकेत कसंही दवरून ऐकेत जाल्यार त्या कानांचा इयरफोन घालून तुम्ही ह्या करना. आणि एक असता म्हणल्यार 90 डेसिबल्स एबाव आसला एक साऊंड आसा न्ही 90 डेसिबल्स पर वयर साऊंड आयको न्ही लाऊड ऐकेत म्हणून मस्त लाऊड दवरल्यार कान वीक जाता. ओके ओके. सो तसं जावन तांचं मी सजेस्ट करूंक इयरफोन्स एक चिके उणा करका. आता तुमच्या वांगडा बोलतानाच आमकां कळलें हे स्पीच म्हटल्यार एकटें आसा आयकोनचें म्हटल्यार ऑडियोलॉजींत एकटें आसा म्हणून कितें म्हटल्यार सामान्य आमकां जनांक हे स्पीच लँग्वेज पॅथॉलॉजिस्ट म्हटल्यार कसलें ऑडियोलॉजी म्हटल्यार कसलें तुमी कसलें करता म्हणून आमकां गोत्त नासलें. तुमच्या वांगडा बोलून आमकां एकता पुरो केल्लें. आता आमची समाजांत आतां धाकटी आसत मस्त जन तांकां PUC जाता कसलें करका म्हणून सांगून एक कन्फ्युजन आसता. आतां ह्या कोर्साच्या बग्गे कसलें एक स्कोप आसता तांकां तेणी शिकोवन पुढे कसलें करियत ह्या कोर्स शिकोवन म्हणून सांगून एक आमच्या समाजाच्या धाकट्यांक एक तुमचें एक मेसेज आसल्यार कसलें तरी. इतकें पुरो सांगलें एक्चुली व्हेरी मच इंट्रस्टींग ह्या मस्त इंट्रस्टींग आसा ह्या कोर्सांत. आदी पुरो काय एक्चुली मी स्पीच अँड हियरिंग करून एक जॉब जावन जाता कुठल्या म्हाका समाजाचे पुरा विचारता होते तू शिकला काय म्हणून म्हणजे समाजाक गोत्ता ह्या सब्जेक्ट काय म्हणून. तेन्ना एक 1.5 घंटेक एक वार्ता येता होता तो वार्ता तांकां तू शिकला म्हणून तोंड येयनातलें एक सायन लँग्वेज आसा न्ही एक वार्ता येता होता. हय हय. सो सगळे सांगता होते तू ता शिकला का म्हणून. म्हाका तेन्ना काय आन्सर करता म्हणून होता. ॲक्च्युली स्पीच थेरपी म्हटल्यार मस्त हेंचे कडेन हें तूं काम करीत. एग्जाम्पल आतां ENT स्पेशलिस्ट कडेन एक थंय काम करीत. न्युरोलॉजिस्ट म्हटल्यार FACA म्हणून एक डिसऑर्डर आसा ब्रेन इंजुरी जावन तसले पेशंट पुरो न्युरोलॉजिस्ट कडेन आसतात. न्युरोलॉजिस्ट गोतना कोणा कडेन रेफर करीत म्हळ्यार स्पीच थेरपिस्ट म्हणून आसल्यार ताका कळटा हांगा रेफर करीत म्हणून. आनी सायकोलॉजिस्ट कडेन वर्क करीत. आणि इंडस्ट्री आता मस्त पोल्युशन चड भायर पुरो इंडस्ट्रींत सगळे वर्कर्सचा ऑडियोग्राम हांवें पडटा इयरली ऑडियोग्राम करका पडटा थंय. आनी थंय मस्त शब्द आसता शब्द कितके आसा म्हणून एक तेणी इवॅल्युएट करून बघूंक काय इतके साऊंड आसा इतके साऊंडाक तेणी काय इयर प्लग पुरो यूज करका आनी तेंचो ऑडियोग्राम करका. तसा मस्त एरियांत आमी काम करीत. फस्टाक आतां आमी एक क्लिनीक स्टार्ट केल्यार एक ल्हान प्रायमरी टिचर्साक वर्कशॉप करचा म्हणल्यार असा 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 डिसऑर्डर आसल्यार तुमी फायंड आउट करे आनी तुमी पेरेंट्साक एक सांगे. तसं जावन आमी एक आमचो काय फील्ड म्हणून आमी एक 4 जाणांक सांगता ना आमकां कळटा. आनी हे कोर्स हे केल्यार मस्त म्हणल्यार मस्त स्कोप आसा. कोणीय ह्या कोर्स करीत खंडीत. ॲक्च्युली आमकांय ह्या कोर्स आसा म्हणून सांगूचे एक आयडियाचे की उणें उत्ता. तर तुमच्या वांगडा बोलून आमकां खंडीत एक हेच्या बगे मस्त इन्फॉर्मेशन गावलं. आणि मी समाजाचे आमचे कार्यक्रम हे कोण पुरो बघीत आसत खंडीत तांकां हे मस्त उपयोग येता ह्या कार्यक्रम. कित्याक म्हटल्यार तुमी सांगले बरींत औशी बापाशीनी त्या ॲक्सेप्टन्स कसले प्रॉब्लेम आसा ते आमी ॲक्सेप्ट करूनचे आमच्या धाकट्यांक एक चान्स देवचे. ते कसले एक आमचे तप्पू आसल्यारो कसले प्रॉब्लेम आसल्यारो त्याचे एक परिहार आसा ट्रीटमेंट आसा. तुम्ही एक स्पीच लँग्वेज थेरपिस्ट पॅथॉलॉजिस्ट आसत म्हणून एक आमचं इन्फॉर्मेशन गावल्यांचा. तुम्हाला मस्त धन्यवाद. तुमचे बिझी शेड्युलान देखील येऊन आमकां ह्या इन्फॉर्मेशन दिलं. सो आमी तुमकां मस्त धन्यवाद सांगतो ह्या कार्यक्रमास आयिल्ल्याक. थँक्स. विश्व कोंकणी केंद्र आणि प्रतिबिंबा आणि सुचेताके माझा मस्त धन्यवाद. म्हाका एक रेकग्नायज करून म्हाका एक सांगूंक जाला एक अपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा मी काय शिकला माझा कोर्स काय म्हणून एक सगळ्यांक सांगूंक एक चान्स मेळ्ळा. तुमकां मस्त धन्यवाद. नाही तुम्ही सांगले त्या इन्फॉर्मेशन आमकां हांवें कित्याक म्हटल्यार आमच्या समाजांत आमकां त्या इन्फॉर्मेशन आमकां गोत्त ना कसलें म्हणून सांगून आमकां खंडीत एक मस्त इन्फॉर्मेशन गावलें. धन्यवाद.
तसंच या कार्यक्रमा हांगा आयोजन करूंक आमकां सपोर्ट केल्ले प्रत्यक्षवन परोक्षवन सपोर्ट केल्ले सगळ्यांकय आमी धन्यवाद सांगीत विश्व कोंकणी केंद्राकय आमी धन्यवाद सांगतो सा तसंत आमच्या समाजाचे यशस्वी कारण जाल्ले सगळे वीक्षक तुमकां सगळ्यांकय आमी हृदयपूर्वक धन्यवाद सांगीत हे कार्यक्रम मुग्धवतो सा धन्यवाद.